तांकां 7 दिसांचो टेंडर नोटीस काडपाक लायिल्लो, शॉर्ट टेंडर नोटीस. आनी तो नोटीस काडल्या नंतर इमिडिएटली आमी शुगर केन जो आसा, आमी ऑलरेडी बायलॅटरल टॉक्स जे लागीं जे फॅक्टरी ज्यो आसा तांचे कडेन उलयलेले आसा. फाल्यां सकाळी आमी जर हे टेंडरूच काडलें ना आनी ते ओपन ऑर्डर घेवन किंवा डायरेक्टली आमी जर दिल्ले जाल्यार हेच लोक बोब मारता आशिल्ले की आमी प्रशासनकीय दृश्टिकोनांतल्यान सगळ्यो काही गोष्टी फॉर्मेलिटी केल्ल्यो आसात. शेतकाऱ्यांनी सांगिल्लें आशिल्लें की नोव्हेंबराच्या 15 ते 20 तारखेपर्यंत आमची ऊस कापणी जी आसा ती आमी सुरू करतात आनी अकॉर्डिंगली म्हाका दिसता हो सगळो प्रोसिजर जावन आमी जी कंपनी जी आसा, जी कोण बीड जे करतले ते बीड त्या दिसा 20 तारखे नोव्हेंबराचे किंवा एकदम मॅक्स 25 नोव्हेंबराच्यान आमी तो शुगर केन कट केल्या नंतर डायरेक्टली आमी जे जे टेंडर जे कोणाक कंपनीक पडटलें तो आमी ट्रान्सपोर्टेशन करपा खातीर आमी हें केल्लो आसा. त्या दिसा आनी एक विशय उपस्थित जाल्लो आशिल्लो की लोकल्सांच्यो गाडयो ज्यो आसात त्यो गाडयांनी तांकांय काम मेळपाक जाय हेजी जबाबदारी आमी घेतिल्ली आसा. गोवा डेअरीक वयर काडूंक खंय सरकार काम करता. खास करून ग्रामीण भागातलो दूधकार जो आसा, संचालक मंडळाची ही डेअरी न्ही, त्या दूधकारांची डेअरी आसा आनी त्या दूधकाराक न्याय दिवपा खातीर आज ॲडमिनिस्ट्रेशन आनी त्याच बरोबर म्हणजे सरकार आज काम करता. आयुश्यभर आमी फक्त नुकसाणूच जर करीत आनी त्या पावलांचेर जर पावलां जर मारीत जाल्यार आमी बुडीत खात्याक वतले. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.